Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. मिलेत थावन पावलून एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवंक धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें, आजियेंत हांवें पांय दवरला तेतून थावन हांव तुमचे मोदें कसो जियेलां तें तुमी जाणात. सगळे ल्हानविकायेन आनी जुदेवांच्या आडकां नाडकांक लागून दुखी कोश्टां मोदें हांवें सोम्याची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां धर्म पोरगोट केला आनी सभे माजार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकोवण दिल्या. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सोम्या जेजूचेर विस्वास दवरात म्हूण जुदेवांक आनी ग्रीकांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, कुयदी जालोंच म्हूण समजून हांव जेरुसलेमाक वेतां. थंय म्हाका कितें घडतलें तें हांवूच नकळो. पूण म्हाका बंदकोण आनी कोश्ट रावतात म्हूण पवित्र आत्मो सगळ्या शारांनी म्हाका कळयत आसा. पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना, न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाच्या देण्याच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सोम्या जेजू कडचें घेतिल्लें मुणयारपण शाती पावोवंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मोदें भोंवून राज परगोटलां, तर आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणू. देखून आयच्या दिसा सोपूत घेवन तुमकां सांगता, तुम्हा सगळ्यांच्या जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. देवा, तुज्या उदार भलेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो देस तुवें नव्यान सुफळ केलोय. थंय देवा, तुज्या बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केल्लें तुजे पोरजेक विराड गावलें. जबाब पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. दिसान दीस निरोंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताच्याच हातांत तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचेच गूठ. जबाब पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. उद्गार. हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सवें सदांकाल आसतलो.
पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हळे, बापा वेळ पावलो, पुतान तुका मोहिमा दिवं. तुज्या पुताक मोहिमेवंत कोर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्या मनशा कुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. सासणाचें जिवीत तें हें. ताणी तुका एकल्याच खोऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयल्याय त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवंक. हांवें तुका प्रितुमेचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शाती पावयलें. आतां बापा, संवसार आसचे आदीं तुज्या सांगाता जी म्हाका मोहिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका भर. संवसारांतलें काडून तुवें म्हाका दिल्याय त्या मनशांक हांवें तुजें नांव कळीत केलां. ते तुजे आसले आनी तुवें ते म्हाका दिले आनी तांणी तुजें उतर सांबाळ्ळां. जें सगळें तुवें म्हाका दिलाय तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकोवण तुवें म्हाका दिल्याय ती हांवें तांकां दिल्या आनी तांणी ती मानून घेतल्या. आनी हांव तुजेसून आयलां म्हूण तांणी खरेपणी वळखून घेतलां. आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण तांणी स्वत मानलां. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागतां. कित्याक ते तुजें. जें म्हजें तें सगळें तुजें आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें. आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात आनी हांव तुजेशीं येतां. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. बापा वेळ पावलो, पुतान तुका मोहिमा दिवचे पासत. जुआंव 17 ओळ 1. नियाळाक आधार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसां सांगाता आपल्या काळजाचे निमाणे ओत्रेक वांडटा. आपल्या कोश्टा मोरडांचो वेळ जाचे वरवीं बापान दिल्लें कार्य संपादनेक पावोवन बापाक मोहिमा मेळचो वेळ आसलो तो लागीं पावलो म्हूण जाणा जावन आपल्या शिसां खातीर बापाक मागणी करता. ते संवसारांत सांडोना जावंक, पूण तांकां आनी सगळ्या भावार्थ्यांक एकवटांत सांबाळूंक आवडेता. पयल्या वाचपान भाग्यवंत पावलो एफेसाच्या वडिलांक एकठांय हाडून तांणी आपल्या मुणयारपण खालतिकायेन प्रमाणीकपणान आनी धुमाळ्यांत लेगीत तें काळजीदारपणी फुडें व्हरूंक आपल्याच मुणयारपणाची देख दवरता आनी उत्तेजन दिता. आयचीं दोनूय वाचपां आमी जेजूचें कार्य भावार्थान आनी प्रमाणीकपणान फुडें व्हरूंक आपयता. हें आमी करूंक देवाच्या संबंदान जिवंक जाय. पाप साहेब लियो 14 एस्पानियाच्या सेमिनेरस्तां कडेन उलोवन म्हणटा, मनीस कोळ रोचला देवाच्या संबंदान जिवंक. जेन्ना हें नातें दुबळें वो उणें जावंक लागता तेन्ना भितरल्यान जिवीत गोंदळाक सांपडटा. जेन्ना आमी जेजूच्या संबंदान जियोवन ताचो सोडवणेचो वावर आमच्या उतरां
कोरण्यांनी फुडें व्हरता तेन्ना तोच जेजू आमचो वेळ पावता तेन्ना आमकां मोहिमेवंत करतलो. सुर्गींच्या बापा, आयज आमच्या जिवितांतल्यान जेजू गोवायकी दिवंक वावरूंक आमकां पवित्र आत्म्यान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.